सेंट्रल लायब्ररीतल्या पोरण्या पुस्तकांचे जतन जावप खूप गरजेचें आसा. पुस्तकां डिजिटलायज करूंक सरकारान पावलां मारल्या. डिजिटलायजेशनाचे पयल्या टप्प्याचें काम खंय निमण्या पांवड्यार पावलां. आमी न्ही डिजिटायजेशन ऑफ ओल्ड आनी रेअर डॉक्युमेंट्स करपाक आमचें सुरू केलां सेंट्रल लायब्ररीचें. गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी कडेन 1600 शतकांतल्यान पुस्तकां आसात जीं खूब दुर्मीळ आसा. आमचे कडेन न्यूजपेपर आसात, जर्नल्स आसात, मॅगझिन्स आसात. सो तीं जतन करून डिजिटायज करून ताजो पेपर आतां फ्रेजायल जाल्लो आसा. सो डिजिटायज करून तें सगळें आसा तें जें साहित्य आसा तें लोकां पर्यंत फुडले जनरेशनाक पावपा जाय, त्या खातीर आमी डिजिटायजेशन आमचें सुरू केल्लें आसा. हें डिजिटायजेशन सद्याक फेज वायज आमी करतले आनी पयली फेज ताजी सुरू आसा. आनी पयली फेज जी आसा ती आय टी डिपार्टमेंट करता. आय टी डिपार्टमेंटाक सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान ग्रँट्स आयिल्ले आसात. सो आतां डिजिटायजेशन जेन्ना जालें न्ही ताका खूब प्रोसेस आसा. तें डिजिटायजेशन जातकीर जो बूक जसो आसा तशेंच ताजें डिजिटायजेशन आसा, जो बूक ज्या कंडिशनान आसा. सो तें आमकां मागीर चॅक करूंक जाय की ती पेज सारकी दिसता, कंटेंट ताजो रिडेबल आसा काय ना. हो प्रोसेस आमचो सुरू आसा जो आमचो स्टाफ कंडक्ट करता. आनी हाज्या मागीर तो जो डेटा जातलो, स्कॅनिंग सगळो डेटा तो आमी एक इन हावस सर्वर आसतलो, ताजेर तो सगळो डेटा आसतलो, डेटाचो मेटाडेटा आसतलो. आनी तो रिट्रीव करपाक आमी एक सॉफ्टवेअर थंय हें करतले. फर्स्ट फेज 32 लॅक्स पेजीस आसा, तातूंतल्यो आज पर्यंत 18 लाखा वयर पेजी म्हणजे 19 लाखा कडेन पावपाक आयल्यात. काम मार्च 23तल्यान सुरू जालां आनीक हे आतां ती फर्स्ट फेज आसा ती नियर कंप्लिशन कशी आसा. सो जातले आनी एक 2-3 म्हयने अशी जातले ते. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार.